see, we have to promote other avenues of tourism. When you are going to promote? See, there is a hinterland tourism. When you are going to do it? म्हाका दिसता हे it is always better to go इंडस्ट्री into that. कितली कोफुसांव आसा ग्रासरूट लेवलाचेर ह्या डिस्कशनांतल्यान कळपा पुरो. वी विल कम टू द सोशल In fact, सेक्टर there is नाव. no म्हणजे confusion. There is no इंडस्ट्रीतली confusion, I would प्रपोजलां not ऑन ग्राउंड हाडप इतली सोपी ना ती तर गजाल. त्या खातीर हांव what I was Full saying. industrial system is corrupt and directionless. वी विल कम डावन टू म्हाका सोशल सेक्टराचेर आतां येवपा जाय. म्हाका राजन बाबा कडल्यान हाजेर गजाल जाय. सेंट्रल स्किमी समजा आमी पळयल्यो पडचे बजेटांतल्यो युनियन गव्हर्मेंटाच्यो. ही इज युजींग इन्शुरन्स कंपनीज FDI टू म्हणजे डेथ इन्शुरन्स आसत, एक्सिडेंट इन्शुरन्स आसत, बाकी सगळे इन्शुरन्साक तो इन्शुरन्स कंपन्याक वापरून सोशल स्किमी तयार करता. गोंयचो कन्सेप्ट आज समजा आमी कन्याधना सारकेली योजना घेतली. कन्याधन एका तेंपार काँग्रेस जी करताली 25,000 डेपॉझिट दवरताली चली जन्मा आयले की आनी 18 वर्सांचेर 1 लाख मेळटाले. बँक उरिल्ले 75,000 दिताली. ह्या सरकारान ती 15 कोटीची स्कीम रद्द केली. वर्सा 6,000 चलयो जन्मा येता गोंया 15 कोटीची स्कीम ह्या सरकारान ती रद्द केली आनी लाडली लक्ष्मी म्हणून काडली आनी आपूण 1 लाख घालूं लागलो. 15 कोटीची स्कीम राज्य क्रायसिसाक आसतना 90 कोटीची करून उडयली. युजींग अ प्रायवेट सेक्टर. आतां केंद्रा कडल्यान तुमकां 1,054 कोटी आयले बिले सगळें बरें आसा पूण ह्योच सोशल स्किमी प्रायवेट सेक्टरा वापरून करूं येनाशिल्ल्यो. सोशल हे प्रायवेट सेक्टराक कशें वापरून करूं येतल्यो. आतां तुवें म्हणली सेंटराक ताणी ते इन केस ऑफ कन्याधन बँको दिताले वयले 50,000 तो बिकॉज दे हॅड केप्ट अ कॉर्पस इन एडवान्स. पयलीं थोडे पयशे दवरचो पडटा तातूंतले बँको फुकट दिनात. इट्स अ सिंपल ऑफ Interest with इट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 18 इयर्स. एका वर्साचेर दवरली 18 वर्साचेर इंटरेस्ट 1 लाख मेळटा. एन्युटी करून दिता तो कोणूच भायल्यांच्यान दिना. फायनली वॉट इज गिवन इज बाय द स्टेट ओनली. युनियन गव्हर्मेंट कितें करता आपूण 1 रुपये घालता, बेनिफिशरी 1 रुपये घालता, गव्हर्मेंट 1 रुपये घालता, इन्शुरन्स कंपनी 1 रुपये घालता आनी ताका 1 रुपये इन्शुरन्स कंपनी घालना. अशें तरेन त्यो स्किमी प्लॅन केला. कांयच घालना. ना इन्शुरन्स कंपनी केन्ना घालना. कोणूच घाली ना. पण एकूच तुमकां एक गजाल सांगता तुमी म्हळ्या म्हणून इट इज द मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर वीच क्रिएट्स जॉब्स वीच ऑल्सो क्रिएट्स रेव्हेन्यू. हे धरचें म्हणजे बेटच एक स्विपींग स्टेटमेंट करनाका. सो वॉट आय वूड सजेस्ट तुमकां जर आज हांगा जॉब जावपाक जाय जाल्यार पयली गोश्ट म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा, ताका चड पयशे घाला. इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बरें जालें जाल्यार लोक हांगा येवन इन्वेस्ट करतले आनी इन्वेस्ट जर करीत जाल्यार तातूंतल्यान तुका जॉब निर्माण जातले. जॉब निर्माण जायत जाल्यार तातूंतल्यान रेव्हेन्यू निर्माण जातलो. आतां तुमकां एकूच सादी गजाल सांगता. एक जर धाकटी युनिट आयल्यान तातूंत 100 लोक कामाक लागले, प्रत्येकाक ते 10,000 ते 15,000 पगार मेळ्ळो जाल्यार ते पयशे घेवन तो घरा वचना, ते मोडटा. He spends it for his clothes, for his food, for his travel, for his entertainment, for his medicine. So ते पैसे ते फिल्डान येता. So imagine how much money, how much economy is benefited. So we have to think in that direction. Government has to think in that direction. Will come down to कामधेनू स्कीम. कामधेनूचो ताणें आतां उल्लेख केला मिल्क प्रोडक्शन वाडलें म्हणून. कामधेनूक सस्टेन करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक आसा. कारण गायो हाडटात. फाटल्या 2 वर्सांक 4-4.5 हजार गायो हाडले 3,360 मेल्यो. त्यो गायो सुरवाती मरचे पयलीं 2 वर्सां दूद दितात तातूंतल्यान ते 36,000 वयल्यान 70,000 वता. ह्यो जर्सी गायो सस्टेन करपाचें क्लायमेट गोंयां ना म्हणटात. गोठे ना. पयर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गोंयभर सर्क्युलर काडलां गोठ्या सारकें ना म्हणून. डॉमेस्टीक गोरवां अश्यो स्किमी एनफोर्स जावंक शकतात. अशे तरेन ह्या स्किमी ज्यो सगळ्यो आज डिक्लेअर केल्या हांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर बेज गोंयाक आसा. गव्हर्मेंटान एक्चुअली कांय डिसायड करूं जायना. खंयची गाय घेवप खंयची म्हस घेवप ते त्या मनशान ठरोवपाक जाय. ते थंय मिनिस्टरान ठरोवपाक जायना किंवा आमी तो एक्सपोजर सुद्दां केल्लो एकदां स्किमी कशे पद्दतीन वता. सो बेजिकली म्हणटात ते ताजें डिसिजन आसपाक जाय. सबसिडी दिवपाचें काम गव्हर्मेंटाचें आसपाक जाय. इतलेंच. एक गोष्ट आता तुमकां सांगता. आमची जेन्ना आमी लिबरेट जाले तेन्ना वी हॅड अ एग्रेरियन इकॉनॉमी. अँड वॉट इज एग्रेरियन इकॉनॉमी? नॉट ओनली एग्रीकल्चर. 70% प्रायमरी सेक्टर 70% कंट्रीब्यूट करतालो तेन्ना. 86% ऑफ आवर पॉप्युलेशन वॉज एग्रेरियन. आणि गजाल अशी आशिल्ली की जे पळय ह्या थंयच तांकां 1-2 गायो आशिल्ल्यो किंवा 2 म्हशी आशिल्ल्यो किंवा 1 बैल आशिल्लो वॉट एवर इट इज. पण त्या प्रत्येकाच्या हातूंत ते आणि तो आपली भाजी थंयच रोयतालो आपले हे करतालो. प्रत्येक जाण सेल्फ सस्टेन असो आसतालो आनी आपल्या हातूंत जियेतालो. अकॉर्डिंगली इट इज सस्टेनेबल टू हॅव स्मॉल डेरी
इन ईच बॅकयार्ड म्हणून ते करपाक जाता पूण ताणी सांगला हे न्ही ताणी सांगला ही पळय तूं म्हणटालो ही अशे तरेची स्किम्स न्ही ह्यो बरी इंटर कनेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल आमी पळय म्हणटात हिंटरलँड टुरिजम फॉर एग्जाम्पल 70 सारख्या गांवांत आज अशे तरेचे टुरिजम व्हरप शक्य जातूंत भितर हें सगळें आसतलें. ह्यो स्किम्स आसतल्यो, तो मनीस सस्टेन जातलो, गायो चलयतलो, तागेलें शेत आसतलें, तो ताणें म्हणलां आतां ल्हान ल्हान कुटिरां टुरिजमा खातीर दितले. अशे तरेचे जर हिंटरलँड जर टुरिजम जर डेव्हलप करता गोंयांत स्कोप आसा. फकत हे एकोडे म्हणून पळोवपाक जायना. ही पळय योजना तीच गायो घेवपाक तितलीच योजना दिली, तितलेच पयशे दिले, हें ताजेर तो सर्वायव जावंक शकना. शेती तितलीच केली, सर्वायव जावंक शकना. मग ताका हे सबंद वेगवेगळ्यो ज्यो आर्थीक योजना आसात, सामाजीक योजना आसात, ताका बांदून घेवन फुडले 20 वर्सांचें प्लॅनिंग करप हें म्हाका दिसता भितर आमी लॅकिंग. हातूंत एक बजेटाचें हांव समप करतना म्हाका आनीक गजाली दिश्टी पडटा की खुबश्यो GSIDCक ताणें 700 कोटीचें प्रोविजन वापरयलां. घडये PWD कडल्यान कांय कामां काडून ते परत GSIDCक दितात. GSIDCक ह्या गजालीचेर उलोवपाक जाय. GSIDC जवळ जवळ 700-800 कोटीची प्रोजेक्ट दर वर्सा घेतात. फाटलीं 14 वर्सां जालीं GSIDC चलता. आमी गोंयभर तांचो जर रिव्ह्यू घेतलो प्रोजेक्ट केल्या ते पळयत जाल्यार वाळपय मार्केट कॉम्प्लेक्स केली, बस स्टँड बांदले, हॉस्पिटल म्हणून बांदलें, इट इज अनयुज्ड. मार्केट कॉम्प्लेक्स सुद्दां तांकां मनीस थंय घालपाक 3 वर्सां गेलीं. बाकीचे 2 प्रोजेक्ट अनयुज्ड. होंडाचो बस स्टँड अनयुज्ड. पणजेच्या मार्केटाक म्युनिसिपालिटी स्वता वर्सा 3 कोटी घालून मार्केट हें करता. नो रेव्हेन्यूज. सरकार गव्हर्नमेंट कान मॅनेज दोज थिंग्स. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापशें बांदलें, इट इज हाफ अनयुज्ड. GMCक हें बांदून घालें, मॉर्ग बांदून घालें, इट इज अनयुज्ड. म्हणजे दर सरकार येता अशी प्रपोजलां घालता शेकड्यांनी, बांदता आनी तांचेर आज 12,500 कोटीचें पब्लीक डेट आसा गोंयाचेर. बेजिकली कंट्रिब्युशन ऑफ GSIDC. हाजेर तुमी दोगूय सांगात. ह्या प्रोजेक्टाचेर तुमी GSIDC म्हणटा तें म्हाका दिसता एक व्हडलें स्कॅम. पयसो खंयच्या PWD एक सिस्टम तरी आसा. हांगा सिस्टमूय ना. एक कॉर्पोरेशन केलां, कांय जाण पयशे हाडटात, व्हडल्या प्रोजेक्टाचेर पयशे घालप, ते इम्प्लिमेंट जाता जाल्यार पळोवपा ना. आनी सब स्टँडर्ड गोवा मेडिकल कॉलेजीचे कांय बिल्डींग ताणें बांदल्या खंय भितर सारके कंप्लीट जाले नात. खबर आसा आमकां, आमी रिपोर्ट केल्या तेजेर. व्हेरी व्हेरी बॅड. आनी ज्या पद्दतीन ते मुखार वता न्ही, इट्स व्हेरी डेंजरस. म्हाका दिसता GIDC फास्ट वता, एफिशियंट म्हणून पर्रेकरान ते मुखार हाडिल्लें. ताजो पयसो डायवर्ट करप, PWDक तांचो शेअर दिवप ना, आनी हे प्रोजेक्ट सारके बरे तरेन चालीक लावप ना. हेच म्हाका दिसता. GSIDCचे हांव सांगता मेन कितें म्हणटा PWD कडल्यान काडून GSIDC कित्याक दिवप आसता. PWDचेर CAG ऑडिट आसता. GSIDC कॉर्पोरेशन आशिल्ल्यान ताका CAG ऑडिट लागना. म्हणटकीर गव्हर्मेंटाच्या बॅलन्स शिटा वयल्यान तो आयटम काडटा आनी तो हायव ऑफ करता. तो वेर नथींग इज कॅन बी इन्स्पेक्टेड. त्या खातीर गव्हर्मेंट ते GSIDC करता. ह्या फाटी खंय 3 पट ताचो बजेट वाडयला. 3 पट वाडयला म्हणटकीर गोलमाल 3 पट वाडतलो. आनी कितें जातलो. पुणून हे जे हाका हो फाटलो मुख्यमंत्री आसतना ताणें एक अकाउंटेबिलिटी बील म्हणून कितें तरी ऑफिसरां हाडपा सोदतालो. पॉलिटिशियनाक अकाउंटेबिलिटी लागना. तांणी जाय त्या बजेटान जाय ते फातर लावप, प्रोजेक्ट काडप. फाटलो दुसरो मंत्री आयलो ते बंद उडयता, ताजे फुडलो मंत्री आयलो ते. रवींद्र भवन तशींच करून घाल्या. आर्टिस्ट बोवाळ मारतात. आज ड्रामा परफॉर्मन्स करतले जाल्यार कला अकादमी सोडल्यार एक सुद्दां स्टेज सायंटिफीक ना रवींद्र भवनाची. बांदल्या कोणे बांदल्या कोणा खबर, कशी बांदल्या कशी खबर. पॉलिटिशियनाक अकाउंटेबिलिटी ना, फक्त ब्युरोक्रेसीक आसूं शकता. नाही एक गजाल सामकी आमी परत स्ट्रेस करून सांगपाक जाय ती अशें की सगळें पळय आमी म्हणलां गायो कोणे घेवच्यो हे पॉलिटिशियन ठरयता. इतलें वायट आर्ट एंड कल्चर, इतलो पयसो येता ते कोण ठरयता? पॉलिटिशियन ठरयता. रवींद्र भवनान भितर खंयचे कामां जावचे आनी खंयचे हे पॉलिटिशियन सगळे पॉलिटिशियन ताजेर अध्यक्ष तांकां हाडचें पडटा थंय. म्हणजे ज्या पद्दतीन हें सगळें चल्लें ताजेर एक सरकाराचेर एक मोठो प्रेशर लोकां कडल्यान येवपाची गरज आसा की सगळीं जी पळय कामां तांच्या एक्सपर्टाक दियात, तज्ञांचे सल्ले घेयात आनी कामां मुखार व्हरात. गोंयांत कितलीं कामां फाटल्या 3 वर्सांत बंद पडल्यात. तो मिरामारचो रस्तो बंद उडयला. येदें व्हडलें एक धूड गोवा मेडिकल कॉलेजी भायर खडून दवरले. व्हडलें इट्स व्हेरी डेंजरस. ते मोडटात बांदतात. ती कला अकादमी कडली जेटी मोडली परत बांदली. हांगच्यो कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेट मोडटा बांदतात. थंय रस्तो खंडा. प्रायोरिटी ना सरकाराक. कितले रस्ते परत करप सगळे तशें ना. म्हणजे आमचे कडेन डेव्हलपमेंट प्लॅन्ड आनी अनप्लॅन्ड पयशे कशे तरेन वापरप. आनी 14 वर्सां चलना म्हणजे हाका कांयच
उपाय कितें ताका शेवटी लोकांचो प्रेशर लोक असले हाका प्रेशर अशे हाका लोक रस्त्यार देंवतले जे दिसता गोंयकार केन्ना बाबा राज्याचो पयसो तुमी बुडयता म्हणून अशें बी केन्ना स्किमी ना जाल्यार देंवता शेक बंद उडयले जाल्यार देंवतात एक्चुअली गोंयांत इन्फॉर्मेशन ना हांवें पळयलां दिल्ली बेंगलोर सारके जाग्यार लोकांक प्रेसा कडल्यानूय चड इन्फॉर्मेशन वता हाजे बद्दल गोंयांत इन्फॉर्मेशन खूब कमी वता हें इन्फॉर्मेशन चड वचपा जाय त्या शिवाय लोक हे जावचे ना फॉर एग्जाम्पल फोंड्या म्हाका पयर कोण सांगतालो खंय की 4 शिंवो लायल्या खंय मायावती भशेन 2 कोटी रुपया खंय ते कितें पोलीस स्टेशन आसता फुडें कितें क्रांती मैदान कितें तरी थंय खंय 4 शिंवो घाल्या फक्त शिमिटाचे आनी ताका खंय 2 कोटी रुपया हे कशें अशें बजेट न्ही हांव तुमकां म्हणलां म्हाका दिसता बजेट चडांत चड किचकट आनी आंकड्याचो खेळ करून दाखोवपाचें कारण इतलेंच की सर्वसामान्य मनशाक तें कळचें न्ही न्ही आनी एक तातूंत स्कीम आसा आतां केटीसीक ताणें 24 crores 65 crores सबसिडी दिल्या बट केटीसी इज सफरींग अराउंड 24 crores लॉस पर इयर एका वटेन त्या सरकारान पेट्रोलियमाचेर वॅट सोडलो 210 कोटींचो आनी लोकांक पेट्रोल जाय तितलें वापरा म्हणून खुलेआम सोडलें ताका लिमीट बी कांय ना आनी दुसरे वटेन कदंबाक पासीस दिले की लोकांक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरा म्हणून आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा एका वर्सा उपरांत कर्मचारी कदंबाचे 60 कोटीचे कंपेन्सेशन मागतात तुमी पासाचें हें दिवन आमचें बुडयलें सरकाराचे ते वटेन वॅटूय गेलो पेट्रोलियम वॅट आनी हे वटेन कोण पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरिना ह्या हांचेर रिएक्ट न्ही जाता ह्या लोकांची चूक न्ही ह्यो सगळ्यो चडश्यो घोशणा भाजपान आपल्या इलेक्शन मॅनिफेस्टोन दिल्ल्यो लोक ताका फसले पेट्रोल सवाय करता खरें म्हळ्यार हाजेर एक जनजागृती करपाक जाय आशिल्ली जाता अशें की बीजेपी वचून जर फाल्यां काँग्रेस येयली न्ही ती ही सबसिडी काडची ना म्हणजे जितले तरेन लोकांक टॅक्स घालप जितले तरेन अशे तरेचे लोकानुरंजन करपी स्किमी हाडप आनी स्किमी म्हणले की लोक भुल्लुसतात मतदान करतात आनी तातूंतल्यान खरें सामान्य लोकां कडल्यान बोल्सांत करून पयशे काडटात कराच्या रुपान आनी कर आमचे वाडत आसात म्हारगाय वाडटा एका अर्दान दुसऱ्या अर्दान उदक इलेक्ट्रिसिटीचे टॅक्स वाडयला राजन बाब 10-15 कॉर्पोरेशनां सरकाराची एक 2-3 सोडल्यार सगळ्यांची बॅलन्स शीट आर इन रेड तुम्ही उलोवपाक शकता कितें हाचेर कारण एक SC ST सारकेलीं कॉर्पोरेशनां जर पळय ती विच सोशल कमिटमेंट बाकीची सुद्दां टुरिजम आनी हाजे सारकेलीं सुद्दां कॉर्पोरेशनां कदंबा ट्रान्सपोर्ट आतां सर्वीस सेक्टरांतले कॉर्पोरेशन इज इन रेड गव्हर्मेंट शुड नॉट बी इन एनी बिझनेस इनफॅक्ट इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर सुद्धा गव्हर्मेंट आसूं जायना इट शुड बी बाय सम प्रायवेट एजन्सी प्रायवेट नाल्यार PPP अंडर आसपाक जाय पूण ताका सबसिडी कितली दिवपाची वार्षिक हें कितें तें गव्हर्मेंटान ठरोवपाक जाय लॉ अँड ऑर्डर एज्युकेशन हेल्थ ह्यो कांयच गजाली आसता जाचेर सरकारान आपल्या मर्यादीत गजाली दवरूं जाय आशिल्ल्यो सरकार सगळ्या सेक्टरांत वचपाक लागला ना पण हे पर्रेकरांनी सांगिल्लें न्ही पर्रेकरान सांगलें EDCचेर एक्सपर्ट जातले प्लॅनिंग बोर्ड सुद्दां गेलो ते तागे पुलिंग द फास्ट वन म्हणटात ते गेले थोडी कल्पकता आशिल्ली पर्रीकराक पूण इट वॉज ऑल पुलिंग फास्ट वन हाका कल्पकताय ना नाही आता एक गजाल सांगता की बजेट म्हणटा पळय ताका एक विजनरी प्लॅनिंग दवरून त्या प्रमाणे ते बजेट फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें